अमरनाथन सांगले की बीजेपीचो लीडर आणि चित्तापूर एमएलए कॅन्डिडेट श्री मणिकांतन राठोड हाणे पयर क्लियरली एका ऑडिओ टेपीन सांगला की ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष हाका आणि ताज्या पूर्ण फॅमिलीक आपूण काबार करतलो, आपूण मारतलो, हे व्हायरल जालो. आता एक दलित लीडर जो सकल्ल्या समाजातलो जो आमचो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून काय बीजेपीक दुखता? कित्याक आज प्रधानमंत्री कर्नाटकाक कॅम्पेन करता, तांचो स्वताचो मुख्यमंत्री कॅम्पेन करता, पूण जेन्ना असले धमकी थ्रेट तांचो स्वताचो जो एमएलए कॅन्डिडेट आहा तो थंय दिता आणि हाजेर प्रधानमंत्री काय उलयना, हाजेर मुख्यमंत्री काय उलयना आणि हाजेर इलेक्शन कमिशनूय उगी आहा. जर तर कोणी कॅन्डिडेट ओपनली जर तर अशी धमकी दिता जाल्यार ताजेर हे तिगूय जाण मिवटा. कित्याक मिवटा? सो ताका लागून आज पूर्ण देशभर आमचे सगळे पीसीसी प्रेसिडेंटांनी मणिकांतन राठोड हाचेर कंप्लेन फायल केल्या आणि एफआयआर जावची म्हणून आज आम्ही कंप्लेन फायल केली. इट इज ऑल ओव्हर द कंट्री वी आर फायलिंग बिकॉज दिस इज अ सिरियस इश्यू. एक दलित लीडर जो आज ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो जो अध्यक्ष असा ताका तुम्ही आज आम्ही मार उडयतले म्हणटा, ताच्या पूर्ण फॅमिलीक मारतले म्हणटा. एक कसली दादागिरी चल्ल्या? आर वी इन डेमोक्रेसी? ही ओपन दिन दहाड एक धमकी मारली आणि ताजेर प्रधानमंत्री काय उलयना, ताजेर मुख्यमंत्री काय उलयना. कॅम्पेनिंग करता मरे ते कर्नाटकात सध्या आणि वयल्यान तांचो तो ब्लू आयड बॉय, मुख्यमंत्र्याचो तो ब्लू आयड बॉय इन कर्नाटका म्हणून उगी आहे. ताजेर 40 केसी आहा, क्रिमिनल केसीस. तो कन्विक्ट जाला, 3 केसींनी कन्विक्ट जाला. ताजेर मर्डराच्यो केसी आहा, ताजेर ड्रग्स नार्कोटिक आसाच्यो केसी आहा, ह्युमन ट्रॅफिकिंगाच्यो केसी आहा. सो असल्या मनशाक तुम्ही कॅन्डिडेट म्हणून तिकीट दितकीच तो ओपन धमकी दिता आणि ताजेर काय एक्शन जायना. किती वाप ही लोकशायेन खंय चलना. लोकशायेन मतदान हे मतदान करून कोणाक मारपाचो, कोणाक जितो धरपाचो हे लोक थारयतात. एक मनीस जो गुंडा जेचेर कितल्योश्योच क्रिमिनल केसी आसा तो जर असो आमच्या लिडराक जर उलोवपाक लागलो जाल्यार ह्या देशाची डेमोक्रेसी खंय गेली. राहुल गांधी जेन्ना थोडे मोदी जेन्ना चोर सापडटा आणि ते हो देश सोडून वयता तेन्ना राहुल गांधी भाशण करता कर्नाटकात आणि केस फायल जाता सुरतात. सो राहुल गांधीन तेन्ना फक्त कितें म्हटलेले, जितले सगळे चोर आसा पळय आणि जे देशाक लुटोवन गेल्या तेंची नांवां मोदी कशे इतलोच स्टेटमेंट आणि हेची केस रजिस्टर जाता. राहुल गांधीक अरेस्ट जाता, राहुल गांधीची खासदारकी वयता, तेचो बंगलो काढून घेता. सो आणि हेचेर अजून कांयच कारवाय जाना. जो मनीस जो जबाबदार बीजेपीचो मनीस, जो लोकप्रतिनिधी, जो मुखारी लोकप्रतिनिधी जावंक सोदता, तो जेन्ना अशी धमकीच दिता की आपण मल्लिकार्जुन खरगेक काबार करता, त्याच्या सगळ्या भुरग्यांक, त्याच्या फॅमिलीक काबार करता, असो जेन्ना जाहीर जेन्ना तो हे करता, अनाउन्स करता, तेन्ना तेचेर अजून कारवाई कित्याक जावंक ना. सो आमी तेच्या बद्दल हांगा केस करपाक गेले. हेचेर दिश्टी पडटा भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती कितें पळय ती, तेंची संस्कृती कसली ही ह्या केसींतल्यान, ह्या घडणुकेंतल्यान दिश्टी पडटा. भारतीय जनता पार्टी धमकोवपाचे, पयशांनी कोणाक विकते घेवपाचे, कोणाक मारपाचे, कोणाक चेपपाचे, सीबीआय, आयडी, ईडी, बीडी सगळे यूज करून कशे लोकांक दामपाचे इतलेच पळयता. नाल्यार तेंचे कडेन लोकमत म्हणटा ते ना. लोकमत ते अशें चोरून घेता, अशें धमकोवन, अशें मारप, खून करप, सगळ्या देशभर हेच चल्लां. आणि त्याच खातीर तेच्या बद्दल आमी हुस्को व्यक्त करून एआयसीसीचे जे डायरेक्शन आसा त्या प्रमाणे आयज गोंयांत ही केस लॉन्च जाल्या. देशभर तेच्या विरुद्ध ह्यो अश्यो केसी लॉन्च जातल्यो.